दोन आमचे लोकल्सान दांड्या वाड्याचे लोकल्सान तांकां ऑप्शन दिल्लें की बायपास करात सिल्टाचे ओरिजिनल रोड आहा तेजे कोनाका म्हणून सो तेन्ना जायते फावटी ते मिटींग जाल्यो PWD 3 ऑप्शन्स दिल्ली 3 अलायनमेंटाची ऑप्शन्स दिल्ली तितले एक फायनल करपाक जाय पूण जेन्ना फायनली अलायनमेंट गेल्ली पावयता आसतना हायवे डिपार्टमेंट पावयता आसतना तेंचे लोकांक इंसान आसतना तेमी जायते ओरिजिनल हेजेर घातले आतां फाटली हांव 4:30 वाजता कंटिन्युअस हो इश्यू आमी एसंब्लीक हाडटाय मिनिस्टरान बरी हाडटाय मिटींग घेताय पर्सनली जाल्यार लोकूय मिनिस्टराक मेळटा युनियन मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट गडकरीकूय मेळ्ळ्या सगळ्यान एश्युरन्स दिता की गोंयची गव्हर्मेंटान तांकां एक प्रपोजल घालपाक जाय हें बायपास करपाक सो आयज पासून जायना आतां तेमी टेंडर घेतलो टेंडरान काम स्टार्ट जालें लास्ट वीक तेमी दांड्या वाडलो तिने सगळीं घरांत तेंकां व्हरून हें पीट मारपाक कॉमेस केलें सॉयल टेस्टिंगाचें तें मात आसतना ती घरां बी क्रॅक केली सो तेन्ना लास्ट वेनसडे आमी तो हाडायल्लो लोकांक घेवन बंद केल्लें आतां तेमी आनी आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें आमी PWD डिपार्टमेंटाक उलयताय आनी आमकां एक प्रेजेंटेशन दिता म्हणून खंयच्यान वयता ते कितें वयता खंयची घरां तेंकां वयता कितें वयता तें सगळें लोकां आमी तें लेटर केल्लें पूण तें रिस्पॉन्स कोनाय हेचे अलायनमेंटाचें प्रेजेंटेशन लोकांक घेवन लोकांगे कितें सजेशन्स आहाय वो तेंगे ऑब्जेक्शन्स आहाय तें आयकपाक घेवपाक जाय सो आमकां सांगलो तेमी 2 दिसांनी आमी प्रेजेंटेशन दिता पूण आयज जाली वेनसडे अजून पासून तेमी प्रेजेंटेशन दिलें ना आनी हिंगा दिगा बांद हिंगाच काम चालू जालो सो आमी तेका डिमांड करता की आमची स्ट्रेच आहा आमकां जाकली बांद टू दांड्या वाडो स्कीम लागता त्या स्ट्रेचाचेर तुमी काम करनाका जे मेरेन आमकां प्रेजेंटेशन दिनाय लोकांगे सजेशन्स ऑब्जेक्शन कन्सिडर कोनाय एक जॉयंट मिटींग घेयनाय PWD ऑफिस CM ऑफिस प्लस PWD मिनिस्टर सगळे हायवे डिपार्टमेंट सगळे इंजिनियर घेवन एक बराबर एक मिटींग जावपाक जाय ह्यो आमचो डिमांड आहा लोकांचोय डिमांड तशें पूण तूं MLA जावन तुमकां रस्तो कसो वयता कितें करता तशें दिला तो फक्त प्लॅन दिल्लो आहा प्लॅन दिला तेजेर फायनली प्लॅन आमकां तेन्ना दिल्लो तो फायनल म्हूण सांगूंकूय ना सो आमकां जाय कितें आतां फायनल प्लॅन जालो जाल्यार फूल हेका आमचे एक व्हिडियो करून एक सिडीचें हें घालून आमकां तुमकां कॉन्फरन्स मिटींग घेयात लोकां हाडयात बाबा हे सायडीन वयता खंय ड्रॉप जातली खंय स्किल्डाचें वयतलें की घर कितलें आनी ते प्रिकॉशन्स कितें घेतले की तें सगळें आमी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय तुमी आतां कोणा रावले इंजिनियरा आतां आमी आमची गव्हर्मेंटान तो इंजिनियराक उलयताय तेंगे मनशांक तेंगे कोण सुपरवायझर कोण मॅनेजर आहा ते तेंगे कोण इंजिनियराक उलयताय आनी आमी सांगलें कितें ते पुरसां तेंगे आमकां एक एश्युरन्स डेट फिक्स केलें बाबा प्रेजेंटेशन दितलो तें काम स्टार्ट करनाकाय पूण तेंगा येदोडलें काम चालू आसा हांगा कोणूच तेंगेलो प्रेजेंट ना हांगा तेंचे आहा तो सायट मॅनेजर कोण एकटो आहा सो लास्ट टायम तेंगे प्रोजेक्ट मॅनेजर येयल्लो तेणी एश्युरन्स तेमी दिल्ले आमकां उलयन तुमगे क्लॅरिफिकेशन करतलें पूण आमकां जाय कितें आमचें डिपार्टमेंट आहा PWD डिपार्टमेंट हायवे आहा मिनिस्टर आहा तेंच्या हार्टीन आमकां एश्युरन्स येवपाक जाय आमकां एका सायट इंजिनियराक घेवन आमकां येना पूण काम आतां तुमी स्टॉप केला सगळें काम आतां स्टॉप केल्लें आनी केन्ना पण स्टॉप आसतलें कित्याक आमी घातलो आनी लोकांचो डिमांड आहा आमच्या सगळें क्लियरिटी येयना ते पासून आमच्या स्ट्रेचार काम कर तुमी मुखार कितें कोताय तें तुमचें तुमगेर आमगे कॉन्सेप्टेशन कितलो पार्ट पडटा आमी क्लियरिफिकेशन जालें बगत काम स्टार्ट करता सिंगाचें सॉयल टेस्टिंग करताले ओके आतां हो वर्क आहा आमचे हिंगा नावेली जंक्शनार पेट्रोल सिग्नल इस्किबान तितून पडली पांचो ते बॉर्डराचेर हो एक स्ट्रेच रिक्वायर जाल्लो तो कितने किलोमीटर स्ट्रेच तो म्हाका ते 6 किलोमिटर्स कितें आहा फॉर फ्लायओवर आतां तें जाय न्हू आमकां पयलीं सांगलें फ्लायओवर तुमकांय तें क्लॅरिटी आमकां जाय न्हू तुमी MLA जावन तुमकां कांयच आमकां खबर अजून ना सांग क्लियर मेसेज येना आमकां एक प्लॅन दिल्लो तेजे मदें एक ड्रॉपूय आहा सो आतां कितले ड्रॉप जाले तेंय आमकां खबर ना सो तें आमकां सारकें क्लियर फायनल प्लॅन दिवपाक जाय तो इंजिनियर कामाताला उलयलो ताका वयल्यान अपडेट दीत आसलोले आतां ताणें आमकां एश्युरन्स दिला कलेक्टर ऑफिसान आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून आनी आमी डिमांड केला विथ मिनिस्टर आनी सगळे हायवे ऑथॉरिटी आहा सगळ्यांनी तेंगे इंजिनियराक घेवन आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा जाल्यार तेंगे घेवन प्रेजेंटेशन दी म्हणून आनी तें केले बरोबर आमी सांगलां ताका कामाचें बंद दवर ताणें मानून घेतला काम बंद दवरता आनी प्रेजेंटेशन दिता प्रेजेंटेशन जायसर काम बंद कापाक प्रेजेंटेशन दी वो आमी लेटर बरयता आहाय तर आमकां रिप्लाय येना एटलिस्ट रिप्लाय पूण करूं जाय न्हू ऑफिसान गेले जाल्यार कांय ना म्हणून सांगताय फोटी मारताय काम कमेस जाल्लें ना म्हणटाय म्हळ्यार इन्या काम कमेस कोताय आनी काम कमेस करून आमकां काम हाडायलें पयर 7 वरांचेर राती कडेन तरी आसून तो म्हणटा आमकां खबर ना म्हणटा येयी आमी म्हणटाय तांकां आमकां फकत एक रिप्लाय दी आमकां प्रेजेंटेशन दी
तांकां जाय जाल्यार तेमी काणकोण अजून काम कमेस केलां कांय जालां फायनलायझेशन जालां तेमी प्रेजेंटेशन दिलें काणकोण हायवे एरिया पूण हिंगा आतां 20 वर्सां जालीं लोक मागवता वी आस्किंग फॉर अ डायवर्शन फर्स्ट डिमांड इज डायवर्ट कर म्हूण तेमी आमकां NOC हाड म्हूण एक कोमदादीची शेतांतल्यान व्हरपाची ती NOC हाडून दिली मागवत तें दिलें तांकां पूण तेंच्या वतानसून आमकां रिप्लाय येना गोवोरमेंटा कडच्यानसून कोणा कडेन रिप्लाय ना आमी नितीन गडकरी बरें गेले हायस्ट लेवलार गेले बॉम्बे हिंगा बेलापूर गेले रिजनल ऑफिसांक गेले चीफ मिनिस्टर हिंगा हाडून दाखयलो जायर सायटीर हाडून दाखयलो सगळे आत पडपी PWD मिनिस्टर तेजे पयलीं आसला तांकांय रिप्रेजेंटेशन दिलें सगळ्यांक रिप्रेजेंटेशन दिलें सगळ्यांक फकत एश्युरन्स चोया म्हणून त्यात हायवे चोयता आनी आम लोक वयल्यान चोयतलो वयल्यान वयतली आतां कितें जाता आमी जे थिकली पॉप्युलेटेड एरिया आहा दुसऱ्या म्हळ्यार थिंगा पोन्नी घरां आहाय 100 वर्सां घरां आहाय थोड्या 50, 60, 70 वर्सां पयलीं घरां आहाय थिंगा आनी इट इज व्हेरी क्लोज टू दॅट एरिया इट विल बी टोटल किओस एंड मेस सद्याच्या घरां पयलीं एकूच ड्रिलींग करून गेल्यार न्यू घराकूच डॅमेज जाली मागीर व्हडलें पोन्ने घर कितलें वचलें कितली घरां आसा थंय तो आख्खो स्ट्रेचार अबावट 70 घरां आसतलीं 70 to 80 हावजीस आसतलीं त्या स्ट्रेचार इट्स अ मॅटर ऑफ जस्ट 1.5 किलोमिटर चड कांय न्हू तो 1.5 आनी ते 1. आनी हे सायडीन तो ते मोयली हायवे हे घराक आसतीक जायना कोणा त्रास जायना आनी प्रॉपर्टी कोणाची आहा ती दे हॅव गिवन NOC नो कोमदाज हॅज गिवन NOC टू गो दॅट सायड सो कोमदाज कोणाची लोकांचीच न्हू आमचीच न्हू आमी ते शेअर होल्डर्स न्हू गांवकार न्हू सो लोकां त्रास कित्याक करप अशें म्हण ताणी तें आमकां दिली भरपणान दिली NOC बट गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू लिसन टू अस दॅट्स द प्रॉब्लम आमी एटलिस्ट आयकाय तर उलया न्हू डिस्कस करुया डिस्कसूय करपा रेडी ना फकत एक आनी 2 रिप्रेजेंटेटिव्ह जालना आमचे मेंबर पंचायत मेंबर्स म्हाका दिसता एटलिस्ट 15 टायम्स CMा बरें गेले इवन तेगे सांखळी देखून वचोन मेळ्ळे तेका सॅटर्डेचे करया म्हणा वेन वी गो टू मिनिस्ट्री मोता बरें गेले जाल्यार ते म्हणटा यू गेट अ लेटर फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट एंड वी आर रेडी टू डायवर्ट पूण स्टेट गव्हर्मेंट इज नॉट एग्रींग तांकां पळोवंक गेलें ना गोंयकारांचें तें चलना सरकाराक पळोवंक गेलें ना गोंयकारांचें मिनिस्टर इज रेडी टू लिसन टू अस ओनली गेट अ लेटर फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट बट स्टेट गव्हर्मेंट डिसिजन घेवच्या रेडी ना सामनो तो न्हू आमचे कडेन चूक आसतली आमी सालसेडी चिंचोणकार म्हणून आमचे कडेन चूक आसतली आमी वी वे बॉर्न हियर म्हणून मिस्टेक आसता आमी तेच म्हणटा तांकां जाय जाल्यार इफ यू गो टू सी एवरी हायवे बायपास केला तेणी नुवें दॅट रोड वॉज एक्वायर्ड सो ती नुवें हायवे गरज ना बायपासा गरज ना नुवें बायपास केलो मरे हायव्यान शेतान तें शेत करून गेलो ना आं कुंकोली आनी डायवर्ट करून रे दॅट इज कुंकोली इस्कुनी बांद म्हणटा थिंगा उदक वता आतां तें थिंग उदक भोवलें आडायलें जाल्यार हे सायड आमगे वाड देखून बुडटले चिंचोणीचे 2 वाडे बुडटले बट ते तिणें बायपास करपा रेडी जाले कित्याक प्रॉब्लम इज सरकार आयकपा रेडी ना आमकां सो आम कितें म्हणटाय आतां आमकां काम हाडायलें कित्याक सरकार आम म्हणटा यो हांचे बरें सरकार तुमच्या दारीर म्हणटाय आतां यो दारीर उलया हय ऑफिशल वी हॅड आस्क्ड देम लास्ट फ्रायडे वी हॅड आस्क्ड देम फॉर रिप्रेजेंटेशन मागलेलें जॉयंट मिटींग मागलेली MLAनी पयलीं तेजे पयलीं जायत पयलीं लेटर केली सो आमी पंचायतीनी लेटर केली लोक आमचे बरे येता आमी लेटर केली बट ते आमकां रिप्लाय दिनाय आनी तांकां सांगलेलें बिफोर असेंब्ली सेशन आमची जाय त्या पिऱ्यान सगळें काम बंद दवरचें म्हणलें तें आयकनासतना थिंगसान काडल्या हिंगा हाडा मॅशीन सो आमी म्हणटा तुका काम बंद करे आमकां उलय मागीर करया कित्या खातीर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.